मोगाच्या भावन भयणो, जुदेवांक देव मंदिर एक म्हत्वाचो जागो. ती भुरगेपणांत जावन तांकां देव मंदिराचो मोग करूंक तांकां शिकयतात. आनी सगळे तांचें देव मंदिरा सरभोंवतणी भोंवतालीं सगळेंच तांचें जिवीत. कित्याक ती जाणां आसलीं देव मंदिरांत जेजुजाल्यांत जें देव मंदीर आसलें थंय देव वस्ती करून आसा. आनी ती आमी पळयल्यार, आमी पवित्र पुस्तकांत आनी नव्या करारांत पळयल्यार आमकां दिसून येता की जायते फावटी ती तांची फेस्तांक ती थंय वयतात. आमी पळयलां जेजूक मारिया आनी जुजे 12 वर्साचो आसतना थंय घेवन वता. आनी तांचें आख्खें जिवीत हे देव मंदिराचेर, कित्याक देव थंय आसलो देखून तांचें हो भावार्थ. आनी अशेंच हें तांचें जिवीत वाडटा वाडटा तांचो हो भावार्थ आनी व्हडविकाय देव मंदिराक मान आसलो तो खाली थोडो जायत वयता. आनी आमी आयज पळयता की देव मंदिरा भितर सगळो वेपार धंदो चलता. आनी जेजूक तें बरें दिसना आनी तो तांकां धांवडायता. आयज आमी आनीक एक पळयलां, जेजू धांवडायता तेन्ना ताका कोणूच आडायना. देव मंदिरांतले धर्मशास्त्री वो देव मंदिरांतले शिपाई आसात ते कोणूच ताका आडयनात. कित्याक ते जाणात जेजू लागीं ती पदवी आसा म्हूण. ती पदवी तांच्या लागीं ना. ती जी जेजू लागीं आसा ती तांच्या लागीं ना. आनी हीच पदवीन जेजू तांकां एक बरी शिकवण दिता की देवाचें मंदीर आसा तें आमी वेपार धंद्याचें करूंक फावना म्हणून. एके वाटेन जेजू आपलेच मंदिराची खबर करता आनी आमकांय उगडास करता की आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. पवित्र आत्मो आमच्या हे कुडींत आसा आनी आमी ही कूड आमी वेपार धंद्या भाशेन चलोवंक फावना. आमकां जाय ते भाशेन आमी चलोवंक फावना. आमी तिका मानान आनी रेस्पेतान आनी मोगान लेखूंक जाय, कित्याक देव आमचे भितर वस्ती करून आसा. जायते फावटी आमी वायट करता तेन्ना आमी देवाकूच मान दिना. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी हें लातरेन बाजिलिकाचें फेस्त मनयता आसतना, उगडास करता आसतना आनी आयचे हे वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी होच नियाळ करुया की ही आमची कूड जी आसा ती आमी देवाक भेटोवंक आनी ती देवाचेंच घर म्हणून मानून घेवंक आमी आयज मानून घेवया. आनी आमी कसलेच पातकान सांपटा जाल्यार देवा लागीं कृपा मागुया की आमी एक बरे मार्गात चलोवंक आनी ताचेंच नांव परगटूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया.